I had also asked Speaker Sir in the question the reason for not conducting the survey to identify illegal plots. And I have been also given an answer that surveying of land to detect illegal plotting throughout the state is impractical and not voluntary. Whether he will consider suggestion that after this assembly, whether the TCP and the Revenue Department will come together and form such committees to identify these people if he doesn't want to do. This is my first question, sir. Total, there are 99 violations. So I feel when there are 99 violations, the MLA's demand that there should be an enforcement wing or a joint effort between the Revenue Department and Town Planning is justified. Now, if we want to create an enforcement wing, we'll have to create some posts. Those posts could be dedicated to this, to conserving Goa for posterity actually. In keeping with this, Speaker Sir, now 49(6) prevents further subdivision of orchard lands. पूण जी जाल्या तांचेर एक्शन जावंक जाय आनी एक्शन जर ती लोकांची घरांय बांदिल्लीं आहा ताचेर तांणी कितें करपाचें सो ताजे खातीर आमी द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ दॅट एमेंडमेंट वीच आय एम ब्रिंगींग इज ऑल्सो दीस लायसन्सीस दिली परतून आतां निलेश काब्राल ऑनरेबल मेंबर तेगेले क्वेश्चन येयले सी देर आर टू इश्यूज वन इधर पॉलिटिशियन इज इनवॉल्ड ऑर ब्युरोक्रेसी इज इनवॉल्ड दोनी भितर आनी कोण ना न्ही पॉलिटिशियन इलेक्शनाक गेलो ब्युरोक्रेसी उरलो I've been raising this issue कित्याक हुंय तरी there has to be some action. You can't say 1 second एक वर्स जालें तूं आतां मिनिस्टर जाला तुवें कितें केलां अरे आतां एक वर्स तूं आतां बिल हाडटा म्हूण सांगता For the record, I would like to tell you that code of conduct applies to only public projects. There is no bar on giving technical clearances to private projects. This is for fast झाला बरें बरें 1 minute. Speaker sir, फास्ट जाले ताजेर एक्शन कसो घेतलो आतां तातून जर घुसपागोंदळ कितें जाला ते पळोवपा आतां फास्ट जाला म्हणटा कितें एक्शन घे स्पीकर सर 40,000 50,000 स्क्वेअर मीटर्साच्यो बारीक न्ही 1 minute. स्पीकर सर गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. स्पीकर सर माननीय मंत्री याच प्रश्नाचेर उलयत आनी सोपयात ह्याच प्रश्नाचेर उलोवचें पडलें कित्याक ताची सप्लिमेंटरी अशी आहा की तूं 1 वर्सान कितें केलें तितकें सांगा आनी सोपयात सांगचें पडलें स्पीकर सर सांगा आनी सोपया सो ताका तशें म्हज्यान व्हडलें लिस्ट दिवपा जाता तोय बरो पेपर वाचपी आनी तो सगळ्याक भोंवपी तो रयजाचे प्रोजेक्टाचेर गेल्लो आहा आनी तो बंद पडटकच बरें केलें म्हणटा आनी म्हाका केन्ना फोन केलो ना इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय